नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365चे कोकणी खबरो आणि हांव उर्वशी नायक. सोमारा रातचो मुंबय गेल्ले कडेन मेंदवांतल्यान अचकीत रक्तस्त्राव सुरू जाल्ल्यान वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकाराक कोकिळाबेन हॉस्पिटलांत घातला. ताचेर मंगळारा फांतोडेर ताकतिकेन शस्त्रक्रिया जाली. सध्या ताका 72 वरां देखरेखी खाला दवरला. मागीरच ताची भलायकी कशी आसा ती कळटली. गंभीर स्वरूपाचे दुयेंस जावन हॉस्पिटलांत पावपी मडकयकार हो सध्याचे विधानसभेतलो 5वो आमदार. पणजी आनी भोंवतणच्या वाठारांत आयतारच्यान सोमार सकाळी मेरेन 20-22 वरां लायट नाशिल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्लो. तो प्रस्न जाग्यार घालून 54 वर्सां पिरायेचो मडकयकार सोमारा रातचो मुंबय गेल्लो. थंयच मध्यान रातीचो ताका जिवाक अस्वस्थ दिसता म्हूण कोकिळाबेन हॉस्पिटलांत घातलो. फांतोडेर ताचेर मेंदवाची शस्त्रक्रिया जाली अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. सध्या तो बरो आसा पूण 72 वरां दवरतकीर ताची भलायकी सारकी कशी आसा तें कळटलें. Has suffered a brain stroke. I am going now to see him. I am also being accompanied by the medical superintendent of Goa Medical College, so he can coordinate his surgery. Surgery was conducted early in the morning, and the doctors have said that they are very happy with the success of the surgery. An actual update after going there and taking a review with the concerned doctor there, I will give you an update. But Mr. Madkekar is doing well. And the doctors are very happy with the procedure conducted on Mr. Madkekar. गंभीर स्वरूपाचे दुयेंस जावन हॉस्पिटलांत वचपी मडकयकार हो 2017चे विधानसभेतलो 5वो आमदार. हाचे आदीं 2012ची विधानसभा सुरू जाता म्हणसर शिगम्याच्या दिसांनी भाजपाचो मंत्री आशिल्लो माथानी साल्ढाणाक काळजाचो आताक आयिल्लो आनी तो संवसार सोडून गेल्लो. उपरांत विधानसभेचो कार्यकाळ सोंपता म्हणसर भाजपाचो दुसरो आमदार विष्णू वाघाक अशेंच एकाचेर 1-2 अटॅक आयिल्ले. तो आजुनूय हातरुणार आसा. 2017ची विधानसभा जावन 1 वर्स जाता म्हणसर एकार एक आमदार दुयेंत पडत आसात. सुरवात जाली भाजपाचो मंत्री फ्रांसीस डिसोजा कडल्यान. मुत्रपिंडाचो विकार जावन दुयेंत आशिल्लो बाबूश आतां परत कामाक लागला, पूण ताचे उपचार अजुनूय चालूच आसात. इतले म्हणसर स्वादुपिंडाचो गंभीर विकार जावन खुद मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारच दुयेंत पडलो. ताचेर अजुनूय अमेरिकेत उपचार चालू आसात. फाटोफाट वास्कोचो भाजपा आमदार कार्लोस आल्मेदाक अटॅक आयलो आनी तो पॅरलायज जावन पडला. ताचे फाटोफाट फाटल्या म्हयन्यांत काँग्रेसीचो काणकोणचो आमदार इजिदोर फर्नांडीस किडनी आनी लिव्हराच्या विकारान दुयेंत पडलो आनी ताचेरूय शस्त्रक्रिया जाली. आतां कुमारजुवेचो आमदार आनी मंत्री पांडुरंग मडकयकार. ताची भलायकी कशी आसा ती आतां 2 दिसां उपरांतूच कळटली. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. गोंयांतलो मायनिंग प्रस्न प्रधानमंत्री सोडयतलो आनी राज्यांतले भलायकी यंत्रणेची भलायकी बेस बरी आसा अशें मंगळारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. तशेंच भाजपाचेर टिका करतात म्हूण काँग्रेसीक बरीच दुल्या. आयकात ताचें म्हणणें. मुख्यमंत्री आनी हेर आमदारांक उपचारा खातीर राज्याभायर धाडल्यात म्हणून टिका केल्या ताचेरूय भलायकी मंत्री उलयलो. तो कितें म्हणटा पळयात. माननीय मुख्यमंत्री जेन्ना बॉम्बेच्यान आयले 8 दीस गोवा मेडिकल कॉलेजानूच आशिल्ले. कार्लोस आल्मेडाची मिसीजेक तुमी मुद्दम विचारूंक जाय. आफ्टर स्टेइंग इन मणिपाल हॉस्पिटल फॉर 24 hours, within 48 hours she said that I want my husband to be looked after in GMC. After he was stabilized in GMC, he went to Kerala for treatment for Ayurvedic. They have specialized treatments for stroke management. माझे स्वतःचे वडील काही दिसा पयलीं तांकां बर्निंग जावंक लागलें इन द हार्ट. So we didn't want to take a chance. I took him to Dr. Guru Prasad and Dr. Manjunath Desai to cardiology department, and we did that iStat machine चा वापर करून to rule out. If I as a health minister can take my father straight to, you think I cannot hire a air ambulance and take him? It takes me 45 minutes to organize all this. I have got that type of contacts. But I took him to Goa Medical College because I believe in Goa Medical College. राज्याच्या आनी लोकांच्या भल्या खातीर मायनिंग प्रश्नाचो सुटावो करतले अशें उतर भलायकी मंत्र्यान दिलां. तशेंच मायनिंग अवलंबितांक आदार करपाक पावलां उबारतले असो तो म्हणटा. काँग्रेसीन त्याच्या कार्यकाळात कांयच उदरगत करूंक नाशिल्ली अशें मंत्री म्हणटा. आमकां खात्री आहा की जर मायनीचो जो विशय आहा फक्त आमचे प्रधानमंत्री सोडू शकता. आनी तुमी केन्नाच हे मनान हे दवरूं नाका की प्रधानमंत्री लक्ष घालिना काय प्रधानमंत्रीन खंय ना खंय दुर्लक्ष केला. काँग्रेस पक्ष जेन्ना सत्तेर आसली फावंडेशन घालपाक पावले ना जुवारी ब्रिजाचो. आयज तुम्ही स्वता पळयता की जुवारी ब्रिजाचो एक स्टेट ऑफ आर्ट ब्रिज थंय काम चालू आसा. नमन केले म्हणून वाळपय बी पावले नमन करपाक पार्टीचे अध्यक्ष. 10 लोक बी नसले मेजपाक बोटार तुम्ही घेऊ शकता. कितें भायले लोक घेवन तुम्ही नमन दुसरी कडेन करपाक शक्य जायना. आणि एक सांगता की ह्या तरेचे
पार्टीचो अध्यक्ष नवो पार्टीचो अध्यक्ष जाला ताका उत्साह काम करपाक म्हणून म्हाका दिसता तो बसीन एकूच ग्रुप घेवन सगळे कडेन भोंवता ती कोण तरी महिला बी बोबो मारीत आसता तेजी गाड्यार भोंवता आनी कितें करता हांव घेवना बिकॉज दे आर नॉट इवन वर्थ मेन्शनिंग त्या लोकांक दिशाभूल करपाक आनी मुख्यमंत्री बरो नासल्या कारणान एबसन्स ऑफ मुख्यमंत्री हे तेजो एडवांटेज घेवपाचो प्रयत्न करता की आमी नमन करता लोकां मदीं हे केन्ना सत्तेर आसतना नमन करपाचो हांकां विचार येवंक ना. पणजेच्यान आमचो खबराकार श्यामचारी. दक्षिण गोंयचे एके वेळेर आशिल्ल्या एका कॅसिनोत 2009 वर्सा बोवाळ घातिल्लो म्हूण आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको आनी मॅथ्यू दिनिजाचेर कितें गुन्हे आसात ते घालचे असो आदेश मंगळारा दक्षिण गोंयच्या कोर्टान दिला. भारतीय दंड संहितेच्या साबार कायद्याखाला आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशेकोन आणि ताचो इश्ट मॅथ्यू दिनिजाचेर पुलिशेन FIR घातल्या. गुन्यांवकाराक सोडचो म्हणून जरी अर्ज घातिल्लो तरी कोर्टाक मुखेल पुरावो सापडला. File a charge sheet against ex-MLA Mickey Pacheco and Matthew Diniz under Section 141, 352, Section 506 Part 2, read with Section 34 of IPC. Now we have filed an application under Section 258 CRPC for discharge of both the accused, but the court passed the order today rejecting our plea that charges has to be framed against Mickey Pacheco, the ex-MLA, and also the Matthew Diniz, who is the accused number 2 in this present charge. Court says that there are prima facie evidence against accused number 1 and 2 to frame the charge against them under Section 341, 352, Section 506 Part 2, and read with Section 34 of IPC. The offence is committed in the Kolwa side, in the casino, where it is a case of the prosecution that Mickey and the second accused Matthew Diniz entered the premises, and all these offences are committed inside the casino. And because of that, the police has filed a charge sheet against them. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नाईक रावत. सदच्या वापरान प्लास्टिकाचो वापर कमी करपाची गरज आसा. जर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकाचो प्रश्न सोडयतले जाल्यार फॅशन, हेर सुविधा आनी हेर प्रस्नांचेर सारके चिंतपाक जाय अशें पालिका प्रशासनाची संचालक आर मेनकाचें मत. मंगळारा पणजेत जागतीक पर्यावरण दिसाची कार्यावळ जाल्ली त्या वेळार ती उलयताली. मंगळारा संस्कृती भवनात जागतीक पर्यावरण दिनाची कार्यावळ जाल्ली. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान गोवा स्टेट कावन्सिल फॉर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आनी फॉरेस्ट आनी क्लायमेट चेंजाच्या जोड पालवान ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. जागतीक पर्यावरण दिसाची थीम आसली बीट प्लास्टीक पोल्युशन. हे कार्यावळीक गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अध्यक्ष गणेश शेटगांवकार, पालिका प्रशासनाची संचालक आर मेनका, पर्यावरणाचो सचिव दौलत हवालदार आनी गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो सचिव लेविन्सन मार्टिन्स हाजीर आसलो. जागतीक पर्यावरण दिसाची कार्यावळ राज्यभर मनयल्ली. These concepts of fashion, convenience and of course hygiene needs to go for a rethink if the thin biodegradable plastics is to be addressed. So I think what needs to be done now is to have a rethink on the way we live our lives, the way we all take things into consideration when the day-to-day business of life happens. The earth definitely has a carrying capacity. It was always there that some part of the waste that was being generated in the family would go into the family well. There was a fact that some part of the waste which was generated in the village will go into the river. There was always a fact that some part of the waste which is generated in the municipal area or the urban area as we call it today would go into the ocean. चिखले पंचायत संचालनालयान चिखले पंचायतीचे जोड पालवान जागतिक पर्यावरण दिनाची कार्यावळ आयोजित केल्ली. ह्या वेळार पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो, पंचायत संचालनालयाचो संचालक अजित पंचवाडकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. ह्या निमतान रोपां लायिल्ली आनी रॅली काडलेली. तशेंच विद्यार्थ्यांक पेपराची बॅगां वाटलेली. नावेली बायोडायवर्सिटी समितीन जागतीक पर्यावरण दिसाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली आनी लोकांक पर्यावरण राखून दवरपाचें म्हत्व सांगिल्लें. समितीन विद्यार्थ्यां खातीर फोटो काडपाची सर्त आयोजीत केल्ली. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख, वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. घेवया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लायट नाशिल्ली म्हूण जाल्लो बोवाळ आजून थंड जावंक ना.
मात आयतारा 22 वरां लायट उडोवपा सारकी घडणूक परत जावची ना अशें उतर सरकारान दिला, पूण विरोधी पक्ष चाळवल्यात. ते हाका भ्रष्टाचार म्हणटात आनी हाची चवकशी करची अशें तांणी मागलां. 3 दिसां आदीं आयिल्ल्या अधिकृत परिपत्रकांतल्यान आयतारा 12 वरां लायट आसची ना म्हूण सांगिल्लें. लोक पाशयेसान राविल्ले कारण सगळ्यांक दिशिल्लें ही पावसा आदींची कामां म्हूण. पूण जसो दीस वचत रावलो हे भलत्याच कारणांक लागून म्हूण कळिल्ल्यान लोकांक आयली तिडक. आतां हे सगळें कोणा खातीर केल्ले हाचेर वीज खातें, वीज मंत्री आनी सरकाराचेरूय लोक प्रस्न विचारतात. सरकाराक जर हिम्मत आसत जाल्यार एक चवकशी घालची, हेडेड बाय समबडी हू इज अ टेक्निकल एक्सपर्ट हू कॅन कम टू द कन्क्लुजन वाय दीस इज हॅपनिंग आनी कित्याक म्हणून हे पावर फेल्युअर इतली वरां जो डिक्लेअर केल्लो कांय वरां खातीर म्हणून इतली वरां गेलो, हाजेर चवकशी करून लोकां मुखार हिम्मत आसा जाल्यार कारण सांगचें. तेगे आतां सिद्ध जाल्लें आसा की पयशांची बॅगां दवरपा खातीरच हें सगळें जाल्लें म्हणून. आम आदमी पार्टी हाचो निशेध करता, परत एकदां मागता की आतां वर्ल्ड कप येवपाचो आसा, वर्ल्ड कपाक तरी एटलिस्ट लोकांक बरे भशेन लायट आसची, कित्याक गोंयकारांक हें पळोवपाची एक उमेद. म्हाका दिसता क्युम्युलेटिव्हाचो लॉस कोणें तरी करपाक जाय, कॉम्प्यूट करपाक जाय. म्हाका दिसता कोट्यांचेर वयतलो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे तिडकल्ल्या तिसवाडीच्या लोकांक आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या पणजी मतदारसंघातल्या लोकांक थंड करपाचो यत्न करता. Apologetic to whatever happened. Honorable Chief Minister from America is now monitoring the situation. And let me make it very clear to the press, the Chief Minister is in constant touch with all the ministers, including me. I have spoken to him at least 7-8 times from the time he has gone, whenever there are issues. And he is getting a regular update. This situation will not occur again. नाव मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगलें क्लियर, इज द स्टेटमेंट. ते वेगळो आनी रिपीट स्टेटमेंट कित्याक करूया. आनी काल पॉवर मिनिस्टरानूय म्हटलें न्ही तो इन्सिडंट परत रिपीट जावचो ना, जालें तें चूक जालें आसत. आतां ती फायंड आवट करूं जाय न्ही, आतां करुया न्ही तेची फायंड आवट. तें सांगलां न्ही तेणें कितें तरी करुया म्हणटची, त्यामुळे पळोवया. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आनी इर्शाद शेख. मंगळारा सकाळी पुलीस महासंचालकाक मेळपाक वावुरपी रमा काणकोणकार आनी आर्थूर डिसोजा पुलीस मुख्यालयात गेल्ले, पूण तो कामात आशिल्ल्यान ताका उत्तर गोंय अधीक्षकाक मेळून तांचेर हल्लो करप्यांचेर कारवाय करपाक लायिल्ली. सांत आंद्रेच्या आमदारा मुखार आजोशी मंडूरच्या सरपंचान आपल्याचेर हल्लो केल्लो असो दावो रमा काणकोणकार करता. आयतारा लायट नाशिल्ली ताचेर उलोवपाक सगळे लोक सांत आंद्रेचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेराच्या कार्यालया मुखार जमिल्ले तेन्ना आजोसी मंडूरच्या सरपंचान आपल्याचेर हल्लो केलो असो दावो रमा काणकोणकार करता. ताका आतां आपल्या जिवाचो भंय पडला. सांगचें म्हणल्यार काल राती तुमकां खबर नासलेली, पूण आमी काल ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान गेलेले आनी आमी तांकां इन्क्वायर करपाक गेलेले कितें आहलें. आमकां अशें कळोन येयलें की हो एक कायंड ऑफ इनर कितें तरी प्रेशर आसा म्हणून आमकां अशें कळलां. कित्याक जो पळय PSI पळय आसा तो जो PIO आहलो तो ही हॅज गॉन ऑन लीव. नाव वी आर वंडरींग वाय ही शूड गो ऑन लीव when there is a case which has been registered and required immediate arrest of the accused or immediate at least questioning of the accused. That was not done, so a kind of a plan was scheduled, it looks like. पुलीस स्टेशनान आमी तांकां सांगलें की अजून पर्यंत ताका अरेस्ट करूं ना आनी म्हाका डेंजर आसा म्हणून. कित्याक लागून हाजे पयलीं सांगिल्लें तेणी PDAक तुका कितें तें दाखयता म्हणून. सो ताणें तें कितें तें दाखयलें त्या दिसा आदले दिसा. आनी त्या दिसा तेन्ना रातचे जेन्ना गेल्ले तेन्ना तेणी मारून म्हाका सांगलें की जरी तूं पुलीस स्टेशनान वचत जाल्यार तुका आपूण जितो मारतलो म्हणून. आज म्हाजी लायफ रिस्कान आसा. हें कम्युनिकेशन हांवें पुलिशेन वचून केलें, सगळें सांगलें, पूण तरी सुद्दां ते म्हणटा तूं सेफ आसा म्हणटा. हांव तांकां विचारूंक सोदतां की हांव कशे भशेन सेफ आसा. हांव पुलिसां कडेन इतलेंच मागतां, जरी तर तुमी म्हाका प्रोटेक्शन दिवपाक शकना जाल्यार म्हाका अरेस्ट करा. एंड लेट द पीपल ऑफ गोवा नो दॅट आज जर तर क्रिमिनल आहा तो सुशेगाद भोंवता आनी जर तर विक्टीम आहा ताका आमकां जेलीन प्रोटेक्शन करचें पडटा. पणजेच्यान आमचो खबराकार श्याम च्यारी. सोमारा ती उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान नावेलीच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रा कडेन वचपी रस्त्याचेर बुट्टी आयली. पळोवया थंय कितें जालें तें. नावेली मुळाव्या भलायकी केंद्रा कडेन वचपी रस्त्याचेर बुट्टी येता म्हूण नावेलीच्या लोकांक भंय पडला. 3-4 फावट पावस पडल्यारूच हो रस्तो बुडटा आनी लोकांक यो वच करपाक मेळना. हाका लागून एमर्जन्सी वेळार तांकां हॉस्पिटलांत वचपाक मेळचें ना म्हूण तांकां हुस्को जाला. हो प्रस्न जाता तितले बेगीन सोडोवचो अशें लोकांनी मागलां. भर पावसान हें आतां हेल्थ सेंटरा मुखार पळय उदक अडून उरलें. हें हांगाच न्ही पूण हें सगळ्याक हांगा गोंयांत पळय अशें जाता. आनी हाजें कारण म्हणल्यार आमचें प्लॅनिंग कांयच ना. वता तें गटर सिस्टम आसा, गटरा कडल्यान उदक वचत ना, पासूच जायना, कित्याक खंय तरी ब्लॉक जाला.
आनी लोकांक हांगा आतां हेल्थ सेंटरान भितर सरपाक इतली कास्तीक पडटा, सगळें उदक भितर आसता, सगळें घाण उदक, हातून आतां जळारां जातलीं आनी कितें जातलें, मलेरिया येतलो, कितेंय जावंक शकता, पूण कोणाकूच कांय पडिल्लें ना. सो आमचें पयलीं म्हणल्यार प्लॅनिंगूच ना. पुर्तुगेज तेंपार पयलीं प्लॅन आशिल्ले, कुंदादीचे नल्ला आसताले, नलांतल्यान सगळें उदक वतालें. हांगा प्लॅनिंग करतना प्लॉट करतात, दाखयतात, पूण उदकाक वचपाक पॅसेजूच सोडनात आनी उदकाच्यो पॅसेजी सुद्दां ब्लॉक करून ते बिल्डिंग्यो बांदतात आनी इतली आमची ग्रीड जाल्या, हावस जाल्या की अशें मागीर आमकां फेस करूंक पडटा. बारीकसो पावस वरभराचो, फाल्यां आतां दीसभर पावस पडलो जाल्यार कितें जातलें हांगा तें कांयच सांगूंक शकना. नावेलीच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अधिकाऱ्यांनी जाता तितले बेगीन तांचे कॉन्ट्रॅक्ट दिवचे अशी मागणी घेवन 36 B.Ed टिचरी आनी महिला काँग्रेस उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी नीला मोहनानाक मेळ्ळी. आयकात ती कितें सांगतात ते. तांकां मास्टर रोलाचेरय सयो करपाक दिवंक नाशिल्ले असो दावो ह्यो D.Ed टिचरी करतात. तशेंच फाटल्या वर्साच्या डिसेंबर म्हयन्याक सावन तांकां पगार दिवंक ना असो आरोप तांणी केला. फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ल्या खातीर येवजण करतले म्हणून सांगिल्ले असो आरोप काँग्रेसीन केला. Actually, since December, we are working without salary, and now suddenly yesterday, sir told us to discontinue. So we don't know now what to do. We demand Parrikar ji to please call up these 3 members whom we have deputed as chief ministers, those who are proxy chief ministers of Goa today. तांकां मातशें सांगचें की इन्स्ट्रक्शन ताणें दिवचें की हांचे कामां जीं आसात ते टर्मिनेट करचीं न्ही. ह्यो ज्यो 36 वर्कर्स LDC वर्कर्स आसात तांची कामां टर्मिनेट करचें न्ही, तांकां कंटिन्यू करपाक दिवचें एट द बिगिनींग ऑफ मॉन्सून सिजन. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हांकां जाली फाटली 6 म्हयने हांकां पगार मेळूं ना. दे आर नॉट गॉट देयर पेमेंट, बट दे वेटेड की आमकां रिन्यू करतले, आमकां परतून घेतले. कारण आयज तांचेर असलो संकट आयिल्लो आसा की काल 2 जाणांची BP लो जाली. एकले म्हजे कडेन उलयता आसतना चक्कर येवन पडलें. कित्याक आयज तांची फॅमिली तांचेर डिपेंड आसा, त्या पगारार ती डिपेंड आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार श्यामचारी. वास्को येरादारी पुलिशेन वास्को पुलिशेक एक चोरलेली दुचाकी सोदपाक आदार केलो. केपेच्यान 34 वर्साच्या विनायक पुजारीन स्कूटर चोरलेली अशें वास्कोचो पुलीस निरीक्षक नॉलास्को रापोसान सांगले. ट्रॅफिक PSI सिद्धप्पा कांबळीन पुजारीक सोरो पिवन गाडी चलयता म्हूण आडायल्लो. उपरांत ती स्कूटर चोरयेची म्हूण कळ्ळें. पळोवया पुराय बातमी. स्कूटर चोरल्या म्हणून 1 जुनाक वास्को पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्ली. गोवा शिपयार्डा कडेन आपली स्कूटर पार्क करून नव्या वाड्यावयली सुनीता फेर्नांडीस कामाक गेल्ली. ती जेन्ना कामा वयल्यान परत आयली तेन्ना तिची स्कूटर थंयच्यान गायब जाल्ली. उपरांत ती तिका वास्को पुलीस स्टेशनात मेळ्ळी. 1st June at around 10:30 in the morning, she had parked her Activa scooter near Goa Shipyard and proceeded for work at Panjim. And subsequently, when she returned back at 6:30 p.m., she found her scooter missing. Subsequently, she tried to locate her scooter and traced the said scooter parked in the premises of Vasco Police Station. On discreet inquiry, she also found out that the said scooter was detained by Traffic Cell Vasco. PSI Kamri had in fact booked one person while riding it under the influence of alcohol, and after conducting the required test using an alcometer, he had detained the bike. But he had also videographed the version of the accused while telling his name. The accused person had initially disclosed his name as one Fernandez, son of Dorado, and after registering the offence, we located the person, said person, at Cape, and his name is Vinayak Pujari, age 34 years. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. वास्को पुलिशेन एका तरणाट्याक गांजा सयत धरलो. ह्या वर्साची ही 11वी केस. पळोवया बातमी विस्तारात. सोमारा वास्को पुलिशेन 20 वर्साच्या अजय बाबुलकार ह्या तरणाट्याक 44 ग्राम गांजा सयत धरलो. तो सुमार 8,800 रुपयाचो आसा. वास्कोचो पुलीस निरीक्षक
नॉलास्को रापोसान अधिक माहिती दिली. ऐकात तांचे म्हणणे. Reliable and specific information. Vasco Police, led by PSI Ritesh Tari, conducted a raid near KTC bus stand, Mudwell. And during this raid, one Ajay Bugulkar, aged 20 years, native of Belgaum and presently residing at Pudling Nagar, Porvorim, was apprehended along with 44 grams ganja, all worth rupees 8,800. This is the 11th case which we have booked for the current year. Our drive against narcotic peddling will continue. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. बाबा रामदेवान आता टेलिकॉम व्यवसायात पावल घातला. मंगळारा पतंजली असोसिएशनान BSNLच्या जोड पालवान सिम कार्डाचे लोकार्पण केले. गोंयांत आनीक 100 टावर घालतले असो दावो कंपनी करता. ये बहुत एक अच्छी देशी शुरुआत है कि हम अपने ही उत्पाद से अपने ही आदमी के द्वारा बनाए हुए सामान को प्रमोट करें और ताकि हम अपनी विदेशी मुद्रा को बचाएं और अपने ब्रांड को प्रमोट करके देश में स्वावलंबन लाएं. कि महात्मा गांधी जी ने जब आंदोलन चलाया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया था, तो उस समय यही था कि भाई बाहर का अगर रेशम है वो अच्छा देखने में भले लग रहा हो लेकिन अपने देश की खादी यूज़ करनी है. तो आइडिया ये है कि हमारा बनाया हुआ सामान, हमारी बनाई हुई सेवा को ही हमें सबसे ज़्यादा प्रमोट करना है. तो दैट इज द थीम ऑफ द डे. आणि इतल्यान कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.